भारत माता की जय। वांगड्यानो, तुमचो हो उत्साह, तुमचे शौर्य भारत मातेच्या मान सन्मानाचे राखणे खातीर तुमचे समर्पण तुळा करू येना अशें आसा। तुमचे धारिष्ट्य लेगीत संवसारात हेर कोणा परसय उणें ना। ज्या कठीण परिस्थिती मदीं जे उंचायेचेर तुमी मा भारतीची ढाल जावन तिची राखण करतात, तिची सेवा करतात, ताची सर्त पुराय विश्वात कोणूच करूंक शकना। तुमचे साहस, जंय तुमी तैनात आसात ते उंचाये परसय ऊंच आसा। तुमचो निश्चय ह्या देंगणा परसय चड घट्ट आसा। जे तुमी दर दिसा तुमी तुमच्या पावलांनी मेजतात। तुमची भुजां तुमचे भोंवतणी उबी आशिल्ल्या ह्या तेमकां परसय चड मजबूत आसात। तुमची इत्सा शक्त भोंवतणच्या पर्वता इतलीच अटळ आसा। आयज तुमच्या मदीं येवन हांव ती अणभवतां। साक्षात म्हज्या दोळ्यांनी हांव पळयतां। वांगड्यानो, जेन्ना देशाची राखण तुमच्या हातांत आसा, तुमच्या मजबूत अशा हेतूत आसा, जाल्यार एक अतूट असो विश्वास आसा। फक्त म्हाका न्हय, जाल्यार पुराय देशाक अतूट विश्वास आसा। आनी देश निश्चिंतय आसा। तुमी जेन्ना शिमेचेर खडेगाठपणान उबे आसात, जाल्यार हीच गजाल दर एका देशवासीक देशा खातीर दीस रात काम करूंक प्रेरणा दिता। आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प तुमकां लागून, तुमच्या त्याग, बलिदान, पुरुषार्थाक लागून आनीक घटमूट जाता। आनी आतां तुमी आनी तुमच्या वांगड्यांनी जी वीरताय दाखयल्या, ताणें भारताचे बळगें कितें आसा ताचो संदेश पुराय संवसाराक दिला। आतां हांव म्हज्या मुखार महिला सैनिकांकूय पळयतां। युद्धाच्या मैदानात शिमेचेर हें दृश्य स्वताक प्रेरणा दिता। वांगड्यानो, राष्ट्रकवी रामधारी सिंह दिनकर हांणी बरयल्लें, जिनके सिंहनाद से सहमी धरता रहा अभी तक जो, कलम आज उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। तर हांव आयज म्हजे वाणीन तुमचो जयघोष करतां, तुमचें अभिनंदन करतां। हांव गलवान देंगणात हुतात्मा जाल्ल्या आमच्या वीर जवानांकय परतून श्रद्धांजली ओंपतां। तांचे मदीं पूर्वेकडले, पश्चिमेकडले, उत्तरेकडले, दक्षिणेकडले, देशाच्या दर एका कोनशांतल्या वीरांनी आपणाली शूरताय दाखयली। तांचो पराक्रम, तांच्या सिंहनादान धर्तरी आतांय तांचो जय जयकार करता। आयज दर एका देशवासीचे माथें तुमच्या मुखार, आमच्या देशाच्या वीर सैनिकां मुखार आदरान नतमस्तक जावन नमन करता। आयज दर एका भारतीयाचे हड्डें तुमची वीरताय आनी पराक्रमान फुल्ला। वांगड्यानो, सिंधूच्या आशीर्वादान ही धर्तरी पुण्यवान जाल्या।
वीर सपुतांच्या शौर्य आणि पराक्रमाच्यो गाथा हे धर्तरेन आपणा भितर आस्पावून घेतल्यात. लेह लद्दाख सावन कारगिल सियाचीन मेरेन, रेगांगराच्या बर्फाच्या तेमका सावन गलवान देंगणाच्या थंड उदकाच्या पाटा मेरेन दर तेमक, दर दोंगर हांगाचो कण कण, दर एक गुणो फातर भारतीय सैनिकांच्या पराक्रमाची गवाय दिता. 14 कोरच्या शूरतायेच्यो गजाली तर सगळ्या वाटांनी आसात. संसारान तुमची अदम्य शूरताय पळयल्या, जाणल्या. तुमच्या शौर्य गाथांचो गाज घरा घरांनी पावला आणि भारत मातेच्या दुस्मनांनी तुमचो फायरय पळयला आणि फ्युरी पळयल्या. लद्दाखाचो हो पुराय वाठार हे भारताचे मस्तक, 130 करोड भारतीयांच्या मान सन्मानाचे प्रतीक आसा. ही भूंय भारता खातीर सर्वस्वाचो त्याग करपा खातीर सदांच तयार रावपी राष्ट्रभक्तांची भूंय आसा. हे भुयेन कुशद पकोला रिंगपोचे सारखे महान राष्ट्रभक्त देशाक दिल्यात. रिंगपोचे हाणी तांकाच लागून दुस्मनाच्या वायट हेताक थळाव्या लोकांनी बंदिस्त केले. रिंगपोचेच्या फुडारपणात हांगा फूट निर्माण करपाचो दर एक कट लद्दाखाच्या राष्ट्रभक्त जनतेन नाकाम केलो. हो तांच्याच प्रेरक यत्नांचो परिणाम आशिल्लो. ह्या देशाक भारतीय सेनेक लद्दाख स्काउट ह्या नावान इन्फेंट्री रेजिमेंट घडोवपाची प्रेरणा मेळ्ळी. आयज लद्दाखाचे लोक दर पावंड्यार, मागीर ते सैन्य आसूं वा सामान्य नागरिकाची लागणूक आसूं, राष्ट्राक सशक्त करपा खातीर अद्भुत अशें योगदान दितात. वांगड्यानो, आमचे हांगा म्हणटात, खडगेन आक्रम्य वंजितः खडगेन आक्रमः भुंजितः वीर भोग्या वसुंधरा. म्हळ्यार वीर आपणाल्या शस्त्राच्या बळग्यानच धर्तरेची, मातृभूमीची राखण करता. ही धर्तरी वीर भोग्या आसा, वीरा खातीर आसा. तिची रक्षा सुरक्षे खातीर आमचे सामर्थ्य, आमचो संकल्प हिमालया इतलो उंच आसा. हे सामर्थ्य आणि हो संकल्प तुमच्या दोळ्यांत हांव पळोवपाक शकता. तुमच्या मुखामळाचेर तो स्पष्टपणान दिसता. तुम्ही ते धर्तरेचे वीर, जिणे हजारांनी वर्सां सावन जायत्या आक्रमकांच्या हल्ल्याक, अत्याचाराक खडे गाठ जाप दिल्या. आणि हीच आमची वळख. आणि आमी ते लोक, जे लोक बासुरीधारी कृष्णाची पूजा करतात. आणि आमी ते लोक, जे सुदर्शनधारी कृष्णाक आदर्श मानतात. हेच प्रेरणेन भारत दर आक्रमणा उपरांत आनीक सशक्त जावन उबो रावला. वांगड्यानो, राष्ट्राची, संसाराची, मनीसकायेचे प्रगती खातीर शांतताय आणि इश्टागत दर एकलो स्वीकारता, दर एकलो मानता. हें खूब गरजेचें. पूण आमी हेंवूय जाणटात. ते म्हळ्यार निर्बळ शांतिकाय केन्नाच हाडूंक शकना. दुर्बळ शांतिकाये खातीर फुडाकार घेवंक शकना. वीरतायच शांतिकायेची पूर्व अट आसा.
भारत आयज जळ, थळ, नभ म्हळ्यार उदक, जमीन आनी मळब आनी अंतरिक्षा मेरेन जर आपणाले बळगे वाडयता जाल्यार ताच्या फाटली मोख मनीस कल्याण हीच आसा. भारत आयज आधुनिक अस्त्रशस्त्रांची निर्मिती करता. संवसारातले आधुनिकातले आधुनिक तंत्र भारताच्या सेने खातीर हाडटा जाल्यार ताचे फाटली भावना लेगीत हीच आसा. भारत जर आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चराची निर्मिती नेटान करता जाल्यार ताचे फाटलो संदेश लेगीत होच आसा. संवसारीक झुजाची जर आमी याद केली, संवसारीक झूज जावं वा मागीर शांतिकायेची गजाल, जेन्नाय गरज पडल्या संवसारान आमच्या वीरांचो पराक्रमूय पळयला आनी संवसारीक शांतिकाये खातीर केल्ल्या प्रयत्नांचो तांणी अणभवूय घेतला. आमी सदांच मनीसकायेचे, ह्युमॅनिटीचे रक्षण आनी सुरक्षे खातीर काम केलां, जिवीत ओंपलां. तुम्ही सगळे भारताच्या हे मोखीक, भारताच्या हे परंपरेक, भारताच्या हे म्हान संस्कृतीक स्थापीत करपी फुडले लीडर आसात. वांगड्यानो, म्हान संत तिरुवल्लूर हांणी शेकड्यांनी वर्सां पयलीं सांगिल्लें, मारा माणम मांड वडीचे लोव पेतुम येना नानगे येमम पडाई केहा. म्हळ्यार शौर्य, सन्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहाराची परंपरा आनी विश्वासार्हताय हे 4 गुण खंयच्याय देशाच्या सेनेचे प्रतिबिंब आसता. भारताच्यो सेना सदांच ह्याच मार्गार चल्ल्यात. वांगड्यानो, विस्तारवादाचें युग सोंपलां. हे विकासवादाचें युग आसा. नेटान बदलपी काळात विकासवादच प्रासंगीक आसा. विकासवादा खातीरच संद आसा आनी विकासवादच फुडाराचो आदारूय आसा. सरिल्ल्या शतकांनी विस्तारवादानच मनीसकायेचें सगळ्यांत चड अहित केलें. मनीसकायेचो नाश करपाचो यत्न केलो. विस्तारवादाचे जैत जेन्ना कोणाच्याय मानगुटेचेर बसता तेन्ना ताणें सदांच संवसारीक शांतिकाये मुखार भिरांत निर्माण केल्या. आनी वांगड्यानो, विसरूं नाकात, इतिहास गवाय आसा. अश्यो शक्ती सोंपल्यात वा बदलूक मजबूर जाल्यात. संवसाराक सदांच हाचो अणभव आयला आनी ह्या अणभवाच्या आदाराचेरूच हे फावटी परतून पुराय संवसारान विस्तारवादा आड मन घडयलां. आयज संवसार विकासवादाक समर्पित आसा आनी विकासाचे उक्ते सर्तीक येवकार दिता. वांगड्यानो, जेन्नाय हांव राष्ट्राच्या सुरक्षे लागीं संबंदीत कसल्याय निर्णया विशीं येवजितां जाल्यार हांव सगळ्यात पयलीं 2 आवयांचो उगडास काडटां. पयली, आमच्या सगळ्यांची भारत माता आनी दुसरी, त्यो वीर आवयो जाणी तुमच्या सारख्या पराक्रमी योद्ध्यांक जल्म दिला. ह्या 2 आवयांक हांव याद करतां. म्हज्या निर्णयाची हीच कसवटणी. हेच कसवटणीचेर चलतना
तुमचो सन्मान, तुमच्या कुटुंबाचो सन्मान आणि भारत मातेच्या सुरक्षेक देश सगळ्यात उचेली सर्वोच्च प्राथमिकताय दिता. सैन्या खातीर आधुनिक शस्त्रां जावं वा तुमचे खातीर गरजेची मुस्तायकी, सामान ह्या सगळ्याचेर आमी खूब लक्ष दितात. आता देशात बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चरा वयलो खर्च 3 पटीन केला. हाका लागून बॉर्डर एरिया डेव्हलपमेंट आणि शिमेचेर रस्ते, पूल बांदपाचे काम लेगीत भोव नेटान जाला. ताचो एक सगळ्यात व्हडलो लाव असोय जाला, आतां सामानय उण्या वेळात पावता. वांगड्यानो, सैन्यामदीं अदीक बऱ्या समन्वया खातीर लांब काळासावन जाची आस्त आशिल्ली तें चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पद घडोवप आसूं वा मागीर नॅशनल वॉर मेमोरियलाची निर्मिती, 1 रँक 1 पेन्शनाचो निर्णय आसूं वा मागीर तुमच्या कुटुंबाच्या देखरेखी सावन शिक्षणा सारख्या वेवस्थे खातीर सेगीत केल्लें काम, देश आयज दर एका पावंड्यार आपणाले सैन्य आणि सैनिकाक मजबूत करता. वांगड्यानो, भगवान गौतम बुद्धांनी सांगला, साहसाचो संबंध प्रतिबद्धते लागीं आसा, कन्विक्शना लागीं आसा. साहस हे करुणा, साहस हे कंपॅशन आसा. साहस तें जें आमकां निर्भीड आनी खंबीर जावन सत्याच्या वाटेन उबे रावंक शिकयता. साहस तें जें आमकां खऱ्याक खरें म्हणपाची आनी करपाची उर्जा दिता. वांगड्यानो, देशाच्या वीर पुतांनी गलवान देंगणात जें अदम्य साहस दाखयलें ती पराक्रमाची पराकाष्ठाच आसा. देशाक तुमचेर गर्व आसा, तुमचो अभिमान आसा. तुमच्या वांगडाच आमचे ITBPचे जवान जावं, BSFचे वांगडी जावं, आमचे PRO वा हेर संघटनेचे जवान आसूं, कठीण परिस्थितीत काम करतात. इंजिनियर जावं, श्रमीक जावं, तुम्ही सगळे अद्भुत काम करतात. दर एकलो खांदाक खांद लावन भारत मातेच्या राखणे खातीर, भारत मातेचे सेवेत समर्पित आसा. आयज तुमच्या सगळ्यांच्या कश्टान देश जायत्या विपदा लागीं एकवटान आनी पुराय दृढतायेन लडटा. तुमच्या सगळ्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आमी वांगडा चलपाक लागल्यात. दर एका आव्हानाचेर, कठीणातल्या कठीण आव्हानाचेर जैत मेळयत आयल्यात, जैत मेळयत रावतले बी. ज्या भारता मुखार आनी आमी सगळ्यांनी ज्या भारताच्या सपना विशीं आनी खाशेलेपणान तुम्ही सगळे शिमेचेर देशाची राखण करतात, आमी त्या सपनांतलो भारत घडोवपा खातीर, तुमच्या सपनांतलो भारत घडोवपा खातीर 130 करोड देशवासी फाटीं रावचे नात. तांचो तुमकां विश्वास दिवंक आयज हांव हांगा आयलां. आमी एक सशक्त आनी आत्मनिर्भर भारत घडयतलेच आनी
तुमच्याकडल्यान जेन्ना प्रेरणा मेळटा तेन्ना आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प लेगीत अधिक बळिश्ट जाता. परतून एक फावट हांव तुमच्या सगळ्यांचे काळजांतल्यान अभिनंदन करता. खूब खूब दिनवास दिता. म्हज्या वांगडा पुराय नेटान म्हणात, भारत माता की जय. वंदे मातरम.